मोगाच्या भावन बहिणींनो, लुकाचो पंचेल अध्याय 1 वळ 39 ह्या पर्यंत आमी वाचता. थोड्याच दिसांनी मोरी उठून सुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितरसून एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. मोगाच्या भावन बहिणींनो, कालच आमच्या प्रधानमंत्री मोदीन दिल्ल्या उल्याक सरीत जावन काल सगळ्या भारतांत जनता कर्फ्यू ह्या भारत बंद आमी आचरण केलें. आनी हाका एक मुख्य कारण जावन आसा, आतां कोरोना व्हायरस येवन मस्त लोक पिडेंत वळवळटा. ह्या पिडेक एक अंत घालूंक ह्या पिडेचेर आमी सयत व्हरूंक बंद कर्फ्यू आचरण केल्लें जावन आसा. सांगाताच सांजेर 5 वरार प्रत्येक जावन सर डाक्टरांचो, नर्सांचो आनी आस्पत्रींनी विविध तरांनी वावुरच्या सिब्बंदीचो आमी उगडास काडलो. तांकां आमी ताळयो पेटोवन तांचो आमी उपकार बावडलो आनी आमी तांकां ऋणी जावन आसा म्हूण उक्त्यान आमी तांकां मान केलोय. मोगाच्या भावन बहिणींनो, आमच्याय आत्मज्योती आश्रमांत आमी तशेंच केलें आनी सांगाताच तांकां आमी ऋणी जावन आसा म्हणली खबर हांवें वॉट्सॅपार म्हज्या थोड्या इश्टांक धाडिल्ल्या वेळार मस्त जाणांक तूं व्हरतो संतोश जालो. फादर, तुमी बरें काम केलें. पळय, आमी दिसताय की आमकां सेवा दिवच्या डाक्टरांक, नर्सांक आनी इतर सिब्बंदींक खंडीत जावन आमी तांचो उपकार बावडचो पळोवप गरजेचें जावन आसा आनी वाजबी जावन आसा म्हणून सगळ्यांनी सांगिल्लें जावन आसा. मोगाच्या भावन बहिणींनो, काल जनता कर्फ्यू आसल्या वरवीं सांगाताच मस्त लोक कश्टालो. प्रत्येक जावन दुबळी आनी पुलीस सिब्बंदी आपल्या कर्तव्यान ते मग्न जाल्ल्या वेळार तांकां कांयच मेळ्ळें ना. हांचे पेपर आमकां सांगता लायन्स क्लबाचो एकलो मानेस्त तांची बिरमत चिंतून आनी तांकां ते कश्टार आसात तें पळोवन ताणें सुमार 100 जाणांक जेवणाची विलावार केली आनी दुबळ्यांक तशेंच कश्टांत आशिल्ल्यांक 100 जाणांक ताणें जेवण दिलें आनी तांच्या कश्टान ताणें स्पंदन केलें म्हूण आयचे पेपर आमकां सांगता. आनी जाय की भोव अपुरबायेचें काम. मोगाच्या भावन बहिणींनो, ह्या दिसांनी आमी पळयता मस्त लोक कश्टांत आनी तसल्यांक खंडीत जावन आमी स्पंदन करचें भोव गरजेचें जावन आसा. आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यान ह्या आमच्या फिरकेसंत कोणी कश्टार आसल्या, जावं पुरो भुरगीं, जावं पुरो पिडेस्तां, जावं पुरो प्रायवंतां, तसल्यांच्या गरजांक आमी पावोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. आमी देवाच्या उतरांत आमी आयकलें, मोरी माय तीच मस्त कश्टांत ती आसली, पूण जाल्यारय तिचे कश्ट लेकीन आसतना तिणें आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथीक कुमो करूंक ती मुखार सरली आनी तिच्या गरजान ती पावता, तिका ती नामान करता म्हणून आमी आयकलें. मोगाच्या भावन बहिणींनो, ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी मरिये मायन केल्ल्या बरी पयल्यान पयलें रां खातीर मागचें भोव गरजेचें जावन आसा. प्रत्येक जावन आमी मागया सर पिडेसां बसत देवान तांकां आपूण गूण करचे पासत. मागीर आमी तांची सेवा करच्या सर डाक्टरां बसत, नर्सां बसत आनी इतर सिब्बंदी बसत. देव तांकां राखून दी, सांबाळून दी, तांकां धैर्य दिवन दी आनी कृपे देण्यांनी भरोवन दी म्हूण आमी प्रत्येक तरान मागया. सांगाताच मोगाच्या भावन बहिणींनो, आमच्या भोंवतणी जर तर लोक कश्टांत आसा, तसल्यांच्या कश्टांत आमी आमच्या तांकी प्रमाणे स्पंदन करया. तांचे खातीर आमी मागया
तांकां आमी उत्तेजन दिवया. देव तांकां सोन घालना म्हणलो बरवसो तांकां दिवया. त्या पासत असलें बरें काम करूं, मरये माये बरी आमी रांक बरें करूंक जागली कृपा आनी आदार तस सुमेचेची आमा सुमेस्तांक फाव करून दी. देव तुमकां कृपे देण्यानी बरोवन दी, बरी भलायकी तुमकां दिवन दी आनी रांदचे कश्ट चालू करूंक कुमकेचो हात फाव करून दी म्हूण हांव मागतां. आमेन.